क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवाचो पूत मनीस जालो ही बरी खबर गाब्रिएल दूतान आंकवार मारयेक कळीत केल्ली तिचो उगडास आयज आमी करता. समाजांत वेगवेगळ्या रुपांच्यो कळोवण्यो आमी आयकता. विमानांत चडल्यार 2-3 भासांनी कळोवण्यो आयकुच्यो पडटात. रेल्वे स्टेशनाचेर गेल्यार एक ट्रेन येता दुसरी वेता पूण कळोवण्यो संपोच नात. भारताचो मुख्यमंत्री कळोवण्यो दिता पूण मोगान त्यो मन की बात म्हूण आमी मानून घेता. आयताराच्या मिसाक गेल्यार गांवच्या विगाराच्यो कळोवण्यो पयशे मागनासतना संपनात. गाब्रिएल दूत मोरयेक भेट दिवन तिची परवानगी मागता. हांव आसा सर्वेस्पराची चाकून म्हूण आंकवार मोरी देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यांत मानून घेता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी वाचताव देवान स्वर्ग आनी संसार रचलो. देवाक तें बरें दिसलें. सगळे रचणे भितर अति सुंदर जावन आसा सायबीण मायचें जिवीत. देवान तिका सुंदर रचली आनी संवसारांत स्वर्गीचें राज बांदचें काम तिचे वरवीं सुरू जालें. अशी एक म्हणणी आसा. एका दादल्याच्या बरेपणा फाटल्यान एके अस्तोरेचो हात आसता. खरेंच पूण अस्तोऱ्यांच्या बरेपणा फाटल्यान कोणाचो हात आसा? एके अस्तोरेच्याय बरेपणा फाटल्यान आनीक एक अस्तोरेचो हात आसता. जाल्यार दादल्यांच्या आनी अस्तोऱ्यांच्याय बरेपणा फाटल्यान आनीक एक अस्तोरेचो हात आसा. ती अस्तोरी आनीक दुसरी कोण न्हय तर आमकां जल्म दितेली आमची आवय. एक आवय भुरग्याक जल्माक हाडटा. आपल्या रोगतान ताका पोसता व्हड करता. संवसाराक लोकां मोगाळ जाल्ल्या थोड्यांचो उगडास काडुया. पयलो अब्राहम लिंकन अमेरिकेचो 16वो राष्ट्रपती जालो. दुसरो विज्ञानीक थॉमस आल्वा एडिसन. तिसरो भाग्यवंत आगोस्तीन. ह्या तिनूय मनशांनी तांची आवयचें जिवीत मनान हाडून तांच्या आवयांक वाखाणणेच्या उतरांनी पाचारल्यांत. आंकवार माय स्वर्गा आनी संवसाराची राणी आमची आवय. आमी ही संवसारी वाट चलतना आमची पावलां घुस्पोना जावंक आमकां आदार फावो करूंक जेजू तिच्या पुताशी पावूंक आमकां आदाराची जावं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.